रेडी? यस रेडी. एक न्यू व्हिडिओ आता सरफेस झाला की अमित सिद्दीकीन आता अमित पालेकराचेर एलिगेशन लायल्या जे गंभीर आसा ते तुमी कितें सांगता? व्हिडिओ प्ले करता हांव तुमकां. आख्ख्या गोंयकारान आज हो व्हिडिओ चोयचो. अरेस्ट केल्ले तेजे उपरांत म्हाका क्रायम ब्रँचाचे लॉकअपान दवरलेले मागीर हांवें अमित नायक म्हणून एक पुलीस कॉन्स्टेबला कडेन हेडशीप मारून घेतले. मागीर ते अमित नायका कडेन मयूर हेडशीप मारून घेतले. ताका हांवें सांगलें म्हज्या नांवार खुबशी केसी आहा, लेट ब्रेकींग हे केसी खूब आसा, म्हाका मातसो बेल जावपाक कठीण, ताका लागून म्हाका मातसो उपडी व्हरून पावय. मागीर तेणीन म्हाका 13/12/2024 तेणीन म्हाका आपले बायकीचेर बसून तेणीन म्हाका उगडी व्हरून पावयले. मागीर ताका हांवें पयशे बिशे कांयच दिवना, फटींगपण करून हांव थंयसून गेलो पळोवन पुलीसून. मागीर हांवें 17/12/2024 अमित पालेकर एडवोकेटाक हांवें कॉल करून सांगलें, सर असो हांव क्रायम ब्रँचाच्या लॉकअपासून पळोवन गेल्या. मागीर अमित पालेकर एडवोकेटान सांगलें म्हाका मातसो तूं रुलींग पार्टीचे मिनिस्टर MLA यांचें नांव घे, पुलीस ऑफिसराचें नांव घे आनी तूं म्हाका व्हिडिओ करून WhatsApp कर, हांव तुका फुल्ली हेल्प करता. हांवें ताका सांगलेलें हायकोर्टान रीट घालपाक. तर मागीर हेणीन म्हाका सगळे पॉलिटिशियन्सांचे सगळे नांव घे म्हूण म्हाका फोर्स केलें. मागीर हांवें सगळेचें नांव घेवन ताका 4-5 व्हिडिओ करून ताका हांवें WhatsApp केले. मागीर तेणीन ते 4-5 व्हिडिओ एक करून तेणीन एडिट करून एक व्हिडिओ करून आनी म्हाजे व्हायरल केले. हांवें ताका व्हायरल करपाक सांगून हायकोर्टान रीट घालपाक सांगलें. सर हांव सिद्दीकी खान. हे व्हिडिओचे चोयन कोटा आज जेन्ना अमिता हिंग भितर आपयलो आहा, वेन द इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन, हो व्हिडिओ व्हायरल जाता. हेजे कित कोटा? हेजे एकूच कोटा दॅट द एक्यूज इज इन टच विथ द गव्हर्मेंट. आणि गव्हर्मेंटाको तो इन टच आसून आज हो व्हिडिओ कोण नाटकां जरी तरी अमिता व्हिडिओ मेळ्ळो कोणे जाल्यार दिल्लो आनी तो विसल ब्लोअर म्हणून टॅकिंग आपयला जाल्यार एज विसल ब्लोअर कोण? हाऊ दिस इज डायरेक्टली गेटिंग व्हायरल विथ द मिडिया? एक कोण धाडलो तेका आपोवपा नाकिंग आतां. सो आज हेजे कळोन येता हो सरकार कित देखून करूं शकता तो. आज हो सरकाराची परिस्थिती असली जाल्या की तांकां आज असले व्हिडिओ. So that means this guy is in touch with the government, is in touch with the bureaucracy, is in touch with the police. ना जाल्यार हो कितकोन व्हिडिओ आयकपाक शकता? आज प्रत्येक गोंयकाराक वाटें कितें जातलें हे जे आज सारके सगळे तुम एग्री जातले. सो आज म्हाका सदां हें क्लियर जावपा जाय हू इज दीस विसल ब्लोअर. हेका आपोवपा जाय हिंगा आतां इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसतना. ना जाल्यार मुखारान कितको वयतलें इन्व्हेस्टिगेशन? बिसायड्स ऑल द अदर पीपल जे सगळे इनवॉल्ड आहाय तेंक इन्व्हेस्टिगेशन कोण नासतना आज आमगे अमिता किंग आपयला भिरांत दाखोवपाक. जी पार्टी इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी हू इज टेकिंग द BJP हेड ऑन. BJP आज आबूज जाल्ली आहा कित्याक सगळे तेंगे स्कॅम आमी एक्सपोज कोताय आनी सगळ्यान मेजर स्कॅम जो लँड स्कॅम आहा, जो SITचो आहा, जो लँड ग्रॅबिंगाचो तो आज अमितान एक्सपोज केलो म्हणून तेका भितर हाडलो फॉर नो रिजन. आनी तेन्ना आतां हो फेक व्हिडिओ आतां तेमी करूंक लागलो. जस्टीस वील ऑलवेज प्रिवेल. जस्टीस हॅज प्रिवेल्ड इन दिल्ली. लिकर पॉलिसीचेरय आमकां एश कोन त्रास केल्ल्या हिंगाय त्रास कमी जाल्ले. जेन्ना जेन्ना BJP भिता आनी जेन्ना BJP कोटा की दुसरी खंयची पॉलिटिकल पार्टी तांकां भारी पडपाची आहा तेन्ना ते सगळी नाटकां कॉमेस करपाक. नाव इट इज अमित पालेकर, टुमॉरो इट कुड बी मी, डे आफ्टर टुमॉरो कुड बी क्रूज एंड इट कुड बी ऑल ऑफ अस इन्क्लुडिंग ऑल आवर अलायन्स लिडर्स. बट आमी आज सगळे एकठांय रावन गोंयकारांक एक्सपोज करीत रावतले अँड वी आर गोइंग टू स्टे युनायटेड टुगेदर टू मेक शुअर दॅट दिस BJP गव्हर्मेंट इज एक्सपोज. गव्हर्नमेंटाक खबर आसा सुलेमान खंय आहा तो? जरी तरी सुलेमान हुंय तो खबर ना जाल्यार सुलेमानाक कळ्ळें की आज हो व्हिडिओ काडपा जाय म्हणून अमित भितर आसतना हे पिक्चर जे आहा ते पिक्चर बरोवन दवरलो आहा म्हणून ऑलरेडी सांगून गेलो हाय. सो हे पिक्चर बरोवन दवरलो. हे पिक्चरा भाग आतां रिलीज जायत आहाय और ये तो ट्रेलर है म्हणपा आता आनी हेंगे कित कित जाता तें कळटलें. बट द होल स्टोरी इज द गव्हर्मेंट इज शीट स्कॅड. गव्हर्मेंट भिलोलो आहा आनी हे गव्हर्मेंटाचे सगल्यो कार्यावळ ज्यो आहाय जितले ते जमीन चलो आहाय हे जमीन म्हाका सदां सगळे भायर सरतले आनी एकाय म्हाका सदां हुंय जाल्यार हुंय आतां दवरलो आहा तुमी आनी देर इज दिस इज वॉट इज बींग मॅन्युप्युलेटेड. करपाक जाता तेका तो सर म्हणटा
कोणा सर कोणाक एड्रेस करता चोय No, but can he believe Connected to somebody here. first video त्याने काढला तो second video काढला तितून तेणे can he जर believe now ताका सतमानूंक जाता डेप्युटी स्पिकरान कितें सांगलो तुका डेप्युटी स्पिकरान कितें सांगलोलें सतमानपान ते डेप्युटी स्पिकरान तुमकां सांगिलां कितें सतमानपाचें म्हणून आतां हो व्हिडिओ सतमानपाचो जो अमितान दिल्ली हो व्हिडिओ सतमानपाचो ही गजाल चवकशी करपाची गरज आसा पूण चवकशी कोणाको करूं जाय विसल ब्लोअराको करपाची जाल्यार एकाय विसल ब्लोअर हाडचो पडलो बिकॉज दिस इज कमिंग डायरेक्टली टू द मिडिया आय डोंट नो हू गेव इट टू देम सो चवकशी म्हणल्यार ती हुंयसर कमेस जाता चवकशी म्हणल्यार ती नांव घेयलें तितल्यान ती कमेस जाता आनी जर तर ती नांव घेयलें ती सारकें न्हय जाल्यार वी हॅव टू इन्वेस्टिगेट एंड फायंड आउट नॉट कॉल लायक दीस टू हॅरस द प्रेसिडेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी आमगे कितें म्हणप यू फायंड आउट यू इन्वेस्टिगेट अगेन्स्ट एवरी वन हू इज देर बट एवरीबडी इज फ्री एंड अमित इज सिटींग इनसाइड जस्ट बिकॉज ऑफ गिविंग अ व्हिडिओ सो हाल तुमकां कोणे व्हिडिओ जाता दिलो तुम पयलीं भितले पयलीं हाडपा न्यूज कित्याक ना तुका भितर बसयतले अशें करून ही मेसेज पास जाल्ली आहा पूण आम आदमी पार्टी इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी आम सगळे जे हिंग उबी आहाय आम भायर सरलो आहाय कित्याक आमगे प्रत्येक प्रोफेशनासून आम आज भायर सरोन पॉलिटिकल चेंज करपाक बदल जो आहा तो चेंज करपाक कित्याक मुखार चलय इज जस्ट बिकॉज वी डू नॉट वॉन्ट दीस कायंड ऑफ थिंग्स दॅट इज हॅपनिंग इन गोवा आनी आम मुखार आसतले आम सदां आसतले आनी आमगे सगळे अलायन्स पार्टनर एकठांय जावन वी आर गोइंग टू कीप एक्सपोजिंग एंड कीप डिगिंग इन टू दीस ह्या डर्टी पॉलिटिक्सान ओनली द बीजेपी हेजे भायर आनी कोण ना तेंगे आख्खे फूल पॅनल आहा ते फूल पॅनल इज there behind all these land grabbing issues and that is the reason they are all playing these cards the way they want. ओके थँक्यू Thank you.